कारापूर पंचायत वाठारातल्या सर्वणा भर लोकवस्तीत परत एक पाऊल गटार फुटला. सर्वणची सरकारी मुळावी शाळा आणि वाचप घराकडे हे गटार फुटून गटारातले घाण उदक सध्या बाहेर पातळ्ळा. ह्या गटारातल्या घाण उदकाक लागून वाचप घर आणि सरकारी शाळेकडे अस्वच्छता पातळ्ळ्या. घाण उदकाची घुट्टानय मारपाक लागल्या. ह्या घाण उदकाक लागून सध्या जळारांची पैदासय वाडल्यात. ह्या समस्येक लागून एखाद्री भिरांकूळ रोगराय पातळपाची भंय लोकांक दिसता. 15 वर्सां पयलीं थळावे पंचायतीन हे गटार बांदला. सर्वणचे मुळावे शाळे फाटले वाटेनच्यान बांदिल्ले हे गटर अर्दवट आसा. ताका लागून हे गटार तुंबले की गटारातले घाण उदक भायर फुट्टा. गटर फुटले की तात्पुरती ताचेर उपाय येवजण करतात. मात ह्या गटाराचेर कायमची उपाय येवजण करपाक अजूनय कोणूच हालचाल करिनात. ताका लागून लोकां मदीं हुस्को पातळ्ळा. भलायकी खातें नाजाल्यार थळावी पंचायतीन हाची बेगोबेग दखल घेवन ह्या गटाराची कायमची उपाय येवजण करची अशी मागणी थळावे लोक करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर सर्वणच्यान हांव तुकाराम सावंत.